खंयच्याय राज्याची उदरगत जातली जाल्यार मुखेलपणान लागता ती रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी। मागीर तातूंत महामार्ग आनी इंटरनल रोडूय आयलेच। गोंयच्या पुराय भूभागान दोंगर, न्हंयो, पाठार आनी बेटांचोय आस्पाव आशिल्ल्यान रस्त्यांच्या नेटवर्कान ल्हान व्हड सांकव आनी पुलूय गरजेचे। फाटलीं कांय वर्सां गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान व्हड प्रमाणान वाड जाता। उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या मदल्यान व्हांवपी जुवारी ही मुखेल न्हंय। ताका लागून उत्तर आनी दक्षिण गोंयाक जोडपाक जुवारीचेर पूल बांदप गरजेचें आशिल्लें। 1983 बांदिल्ल्या 2 पदरी पुलान फाटलीं 40 वर्सां बऱ्या तरेन सेवा दिली। मात जशी लोकसंख्या वाडली तशी वाडली येरादारी आनी गाडयो, आनी गरज भासोंक लागली ती नव्या पुलाची। दोतोर प्रमोद सावंत भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराच्या जोरार आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या फुडारपणान नव्या 8 पदरी पुलाचें काम पुराय जालें। मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्ल्यान गोंयचो दर्जो अंतरराष्ट्रीय मळार वाडपाक लागलो। आतां गोंय सन, सँड, सी उपरांत सिमलेस रोड कनेक्टिव्ही खातीर फामाद जाता। सिमलेस रोड कनेक्टिव्हिटीच्यो आनी एक उदाहरण म्हटल्यार 6.5 किलोमीटर लांबयेचो मोपा विमानतळ ते हायवेक जोडपी 6 पदरी लिंक रोड। 43 मीटर उंच खांब्यांचेर आसपी भारतांतल्या 2 ते 3 पुलांतलो हो एक पूल। गोंयच्या उत्तरेक पत्रादेवी ते दक्षिणेक काणकोण पोळे मेरेन जाल्ल्या महामार्गांचेर आनी गोंयांत हेर जाग्यांनी बांदिल्ल्या वेगवेगळ्या पुलांक लागून आयज गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान काम धंदो, नोकरी आनी शिक्षणाच्या निमतान शहरा कडेन यो वच करपी कितल्याच लोकांक आनी गोंयच्या अर्थवेवस्थेक व्हड तेंको मेळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी दोतोर प्रमोद सावंताचें डबल इंजिन सरकार आज गोंयचें गांव आनी शहराच न्ही जाल्यार गोंयकारांची मनाय जोडटा। तशेंच शैक्षणीक मळार भारताच्या हेर राज्यांच्या तुलनेन फुडें आसपी गोंय एक पावंडो गाठीत आसा। दोतोर प्रमोद सावंत सरकाराच्या आदारान गोंय आतां एज्युकेशनल हब जावपाच्या मार्गार फुडें सरता। आयज गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर सरकारान भुरग्यांक खुबशे नवे पर्याय तयार केल्यात। गोंय हो जगांतलो एक नामनेचो ट्युरिझम स्पॉट। आयज गोंयांत वेगवेगळे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जातात। ह्या वेवसायान येवपी इत्सुकांक योग्य ट्रेनिंग आनी अभ्यास मेळोवन दिवपाक आधार करपी एक आस्थापन म्हणल्यार करंजाळे आशिल्लें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स। गोंय सरकार पुलीस यंत्रणेच्या आदारान रात दीस वावुरता। मात आयच्या आधुनिकतायेच्या युगांत तपास आनी चवकशेक लागता ते आधुनीक तंत्रज्ञान। आयज गोंयान ह्या शिक्षणाची सोय आसा, ती म्हटल्यार कुट्टी फोंडेची नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी। चौफेर उदरगत करपी दोतोर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार इंटरनॅशनल ट्युरिझम स्पॉट आशिल्ल्या गोंयाक आयज एज्युकेशनल हब करपाच्या मार्गार फुडें व्हरता। तशेंच भारताच्या भांगराळ्या दर्यादेगेर आशिल्लें गोंय हें पर्यटन क्षेत्रूच न्हय तर वाणिज्य आनी उद्योगाचें एक समृद्ध केंद्र जावपाक फुडें सरता। गोंयचे उद्देग, व्यापार आनी वाणिज्य संचालनालय राज्यांत उद्देग वाडोवपाक आनी वेवसाय अनुकूल वातावरण तयार करपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान वावर करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या दरेक स्किमीचो लाव दरेक गोंयकाराक मेळचो आनी दरेक गोंयकार स्वयंपूर्ण जावचो ह्याच हेतून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार वावुरता। गोंयचे उद्देग, व्यापार आनी वाणिज्य संचालनालय हातान घेतिल्ल्या प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार योजने खाला
गोंयभरात 800 मायज मॅन्युफॅक्चरींग आनी सर्वीस युनिट्स आसात। अशीच एक दुसरी स्कीम म्हणल्यार 2020 लॉन्च जाल्ली प्रधानमंत्री फॉर्म्युलेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझीस स्कीम। लावार्थ्यांक स्किमी दिल्यो म्हणूनच जायना, वेवसाय सारको जावचो म्हूण तांकां ट्रेनिंग गरजेची। दरेका जिल्ल्याचो एक खाशेलो पदार्थ प्रमोट करून थळावे अर्थवेवस्थेक आदार दिवंक भारत सरकारान घेतलेलो फुडाकार म्हटल्यार ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट। लावार्थ्यांक स्कीम घेतना कसलोच त्रास जावचो न्ही म्हूण वावुरता DRP, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपी खाला गोंय राज्याचो आर्थीक फुडार घडोवपाक ही गतीशील संस्था म्हत्वाची भूमिका निभयता हें स्पश्ट जाता। समाजांत प्रत्येक घटक म्हत्वाचो आसता, सगळ्यांचो हातभार लागल्यारूच समाज सुदारता आनी गांवाची राज्याची प्रगती जाता। एक घटक भायर उरलो जाल्यार समाज दुबळो जावपाक वेळ लागना। गोंय राज्यांत विंगड विंगड घटकाचे लोक सुखान मेळून मिसळून रावतात, एकमेकाचो दुस्वास करिनासतना एकाच माटवा खाला वावुरता। पूण समाजांतले कांय विध्वंस संतोशी लोक समाजांत दुफळी पातळयतात। अशा कांय मोजक्या लोकां खातीर लोकांची राज्यांची बदनामी जावपाक वेळ लागना। अशा वेळार अनुसूचित जाती जमातींचो हक्क राखून दवरपा खातीर गोंय सरकारान द गोवा कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्रायब्स आयोग नेमला। आयोगाचें काम द गोवा कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्रायब्स ॲक्ट कायद्या खाला चल्ला। नियोजीत जातीचे आनी नियोजीत जमातींतल्या लोकांची राखण करपा खातीर आयोगाची स्थापना राज्य सरकारान केल्या। सुमार 14 वर्सां जालीं आयोग समाजा खातीर काम करीत आसा। आयोगांत अध्यक्ष आनी सचिव आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी आसतात। अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातीर अन्याय जाल्यार आयोग चवकशी करता। तशेंच कांय घडणुकेंचेर आयोग सुओमोटो चवकशी करूं शकता। पब्लीक सर्वंटान जर एखाद्या जमातीच्या कायद्याचो वा हक्काचें उल्लंघन आडोवपाक दुर्लक्ष केल्यार आयोग संबंदीत पब्लीक सर्वंटाची चवकशी करून ताचेर कारवाय करूं शकता। तशेंच खंयच्याय पब्लीक सर्वंटान ताच्या कर्तव्याच्या भेदभावाच्या संदर्भांत बेपर्वा वा उदासीनताय दाखयल्यार त्या प्रकरणांत शिस्तबद्धतेची कारवाय आयोग करूं शकता। अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातींतल्या लोकांक सरकार शिक्षण, नोकरी आनी हेर सरकारी येवजणेंचो लाव दिवन तांकां वयर सरपाक आदार करताच। मात ह्या सगळ्यां मदीं ह्या समाजांतल्या लोकांच्या हक्काची आनी मानाची राखण करपाची म्हत्वाची भूमिका हो द गोवा कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्रायब्स आयोगूच करता। खंयच्याय देशाच्या उदरगतीचे उर्जा स्तोत्र आसता ते म्हणजे वीज खातें। विजेचो योग्य वापर, योग्य सांबाळ देशाच्या उदरगतीची दिशा ठरयता। पावस जावं गिम, गोंय सरकाराचें वीज खातें फाटलीं कितलींच वर्सां हेच ध्येय गाठपाक रात दीस वावुरता। कितलींच वर्सां, कितलेच पावसाळे, वादळ वारे, कितल्योच एमर्जन्सी, वीज खात्याच्या कितल्याच मालमत्तेचें लुकसाण, पूण परत त्याच जोमान सरकाराच्या आदारान वीज खातें तयार। सद्याच्या ओव्हरहेड वीज वितरण प्रणालीचे खुबश्यो उणिवो आसात। शॉर्ट सर्किट जाल्यार ओव्हरहेड प्रसारण प्रणालीत सहजपणान उज्याचो धोको जावंक शकता। वादळ आयल्यार खांबे आनी संचरण मार्गूय पडूं येतात आनी ताका लागून जिणेचे आनी मालमत्तेचे लुकसाण जावंक शकता। हाचो उपाय म्हणल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग। हें समजून घेवन वीज खात्यान ताकतिकेन पावलां उखलून अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाक सुरवात केली।
फाटली कांय वर्सां हळू करून गोंयचो एक वाठार ओव्हरहेड केबलिंग मुक्त जावंक लागला, जेणे करून अपघातांचो आंकडो, वीज पुरवण खंडीत जावपाचो प्रकार कमी जावन जिवीत आनी मालमत्ता हानी आतां कमी जावपाक लागल्या. ताच्या वांगडा गोंय ओव्हरहेड वायरिंग मुक्त जावन आनीक सोबीत जावपाक लागला. हें जमोन आयलें दोतोर प्रमोद सावंताचे गोंय सरकाराच्या वीज खात्याच्या शिटूक, विचारशक्त आनी जलद कृतेक लागून. अशी खुबशीं डेव्हलपमेंटाची कामां दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपी खाला गोव्यांत जाल्या आनी जाताना आमकां दिश्टी पडटा.